दीस सनवार सप्टेंबराची 28 तारीख 2024. पहिले वाचप उपदेशक पुस्तकांतले वाचप अध्याय 11:9 तावन अध्याय 12:8 पर्यंत. तरणाट्या, तुझ्या तरणाटपणार संतोषान जिये. तुझे तरणे प्रायर तुझे काळीज उल्हासू. तुझ्या काळजाच्या अत्रेगाप्रमाणे आणि तुझ्या दोळ्यांचे आशेप्रमाणे सल. पूण ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण उडास्तवर. तुझ्या मनांतली चिंता काडून उडय आनी तुजे कुडींतली दूख पयस कर. पूण तरणाटपण आनी काळे केस व्यर्थ. तुझ्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुझ्या रचणारासो उडास कर. कश्टाचे दीस येवचे आदी आनी म्हाका तांतू कसलेंच सूख मेळोंक ना अशें सांगचे वर्सां लागीं पावचे आदी सूर्यो, उजवाड, संद्र आनी नखेत्रां काळकी जावचे आदी आनी पावसा उपरांत कुपां परतून येवचे आदी तुज्या रचणारासो उडास कर. तेन्ना घराचे राखणे थरथरतले, बळवंत मनीस बागवतले. स्त्रियो थोडोस आसात देखून त्यो दोळूंक बसचे नात आनी जनाल्यांतल्यान भायर पळयतलीं कुड्डीं जातलीं. तेन्ना भायलीं दारां बंद जातलीं, गिरणीचो आवाज उणें जातलो. सुकण्याचे चिवचिणेक मनीस उठतलो आनी सगळें गायन बंद पडटलें. तेन्ना मनीस दोंगरार सोडून वचूंक भियेतले आनी रस्त्यार चलोवंक थरथरतले. बादाम रूख फुलतलो, देंपे जड जातले आनी सगळी आशा सोंपतली. कित्याक मनीस ससनाच्या घरा वेता. रुदान करतलीं रस्त्याचेर भोंवतात. रुपयाची दोरी तुटचे आदी भांगाराची वाटली फुटतली. झरी कडे कोळसो फुटतलो, बांयचो राटो मडतलो. जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी वेतली आनी देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो. उपदेशक म्हणटा, व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 90 3-4, 5-6, 12-13, 14 आनी 17. श्लोक. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशांक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दिश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका फारा सारकी. श्लोक. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. तूं मनशांक उदकाच्या लोटापरी वण व्हरताय. तांची जिणी एक सपाण कशी. सकाळींच्या आदेसाक जीव जाताल्या तणापरी. दीस उदेतना तें जीव जावन फुलता. दीस बुडतना तें बावोन सुकता. श्लोक. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवां आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. सर्वेस्परा, बदल म्हजें मन. केदोळपर्यान रागार रावताय? तुज्या साकरांची तुका बिरमत दिसूं. श्लोक. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां भर. अशें आमचे जिणयेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक. सर्वेस्पर आमच्या देवाची दया आमचेर देवूं. आमच्या हाताचो सर्व वावर सुफोळ कर. श्लोक. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता
अध्याय 9 वाक्य 43b तावन 45. तो करतलो ते सगळे पळोवन सगळे लोक आजाप जायत आसलो. तवळ जेजून आपल्याची सलागी म्हळें, आतां हांवें सांगचें आसा तें तुमचे मोतीन बरें खंचूं. मनशा पुताक बेगीनच धर्न लोकांच्या हातांत दितले. तो कितें म्हणटा तेशी सांग समजलें ना. ताच्या उतरांचो अर्थ तांचे तावन लिपून आसलो जाल्ल्यान तो तांचे मोतीक गेलो ना. तरी पूण ह्या विशीं जेजू लागीं विचारूंक ते भियेले. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू आपणाच्या मरणा विशांत उलयता. ताचें मिसांव आनी देवाचें येवजण परिपूर्ण कशें जातलें म्हूण तो सांगता. जेजूक कळीत आसलें कसलें मरण ताका फावो जातलें म्हूण. जेजू भियोन कंगाल जावन उलयना. आमी आमच्या मरणा विशीं उलोवंक वा आमच्या मोगाच्या मनशाच्या मरणा विशीं उलोवंक कावज येता. मरण आमकां स्विकार करूंक जायना. सा फ्रांसीस आसिसी जेजूचो खरो पाटलाव केल्लो क्रिस्ताचो आरसो म्हणून नांवाडदीक. ताच्या मरणांती तो जेजूच्या मरणांतय एक वटलो. मरणातणीर आसतना मरणाक तो भियेलो ना. ताणें किर्तनां गावच्यो द्वारी मरणाक स्वागत केलो. भयण मरण म्हूण तिका मोगान स्विकार केलें. आयच्या पयल्या वाचपांत उपदेशक म्हणटा, देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो. हाचे विणे आमी कितेंय करचें तर व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. मरणा विशीं भियोवची गरज ना, कित्याक जेजूच्या मरणा निमती आमचें मरण पावलां.